म्हापसा सबयार्डात रायपनिंग फॅसिलिटी हाडची अशी मागणी फळ विक्रेत्यांनी खासा करून केळी विक्रेत्यांनी केल्या। केळी पिकयता आम्ही ती भट्टींग घालूनच सोन्ना ना जाल्यार अगरबत्ती नाल्यार आमी गायच्या शेणी ती यूज करून पिकयता। कितके दीस लागता? 3 दिसांनी जाता ते मातसो स्लो 3 3.5 4 दिसां म्हटल्यार कंप्लीट पिकता। खावपाक तुका 4 दिसांनी सारकें मेळटा। आता ही आमची भट्टी आसा अशेंच आता रायपनिंग चेंबर जावपाक जशें महाराष्ट्रान आसा तशें आता अमय भाई नाटेकर आसलो चेअरमन तेन्ना तेणी एप्रूल घातला जाता जाता म्हणून हे वर्सा जावपाक आसले अजून जावंक ना। कितें आहा ते आंब्याचे कितें आहा ते आमी हांगा घालूंक ना आंब्याचे ते वयरसूनच येयला आमकां घालून आमकांय कळना ते आमचे कडेन ते मिटर बी कांय ना हे करपाक आतां ते आमकां नाका ते केमिकलां घालपाचें आमकां नाकात। आमकां कितें आहा आमकां तेमी फोंड्यान ते हे करून दिल्या पळय कशें ते पिकयता तशें आमकां एक हांगा करून दिया। सकाळ गाडी येतात आमचे पळय भट्टी आमकां जाय तितले 2 टन जावं 3 टन जावं घालता ताका मागीर आमी गोबर सड आसता ताका गोबर रे ते भट्टी लायता फुल पॅक करता अगरबत्ती घालून भितून पॅक केले मातसो वारे भितून वचना ते गरमेकूच मागीर तिसऱ्या दिसा काडटा ते परवा पिकता। आता म्हापसा यार्डान कितक्यो भट्टी आसा? भट्टी 7 भट्टी आसतली आनीक जाय भट्टी कित्याक आख्ख्या गोंयान मरे म्हापसा इतलो सेल खंयसरूच ना। हांगासून सावंतवाडी सावर्ड्या फोंड्या सगळे हांगा लोक व्हरपाक येता कित्याक हांगा सवाय मेळटा म्हणून। जाल्यार यार्डाचो अपग्रेडेशनाचो DPR तयार करून अप्रुवला खातीर धाडला म्हण म्हापसा सब यार्ड कमिटीचो आदलो अध्यक्ष अमय नाटेकर सांगता। म्हापसा आमी प्लॅन केल्लो म्हापसाचो ऑलमोस्ट प्लॅन सगळो DPR बीन सगळो रेडी आसता पण फक्त आमचो आमचे एग्रीकल्चर बिल जेन्ना आयले ते खातीर फायनान्शियला खातीर आमचे आडून उरली ती फायल आनी आता जो न्यू प्रोजेक्ट आता दिस वील बी स्टार्ट अगेन आता मागीर आमचो टर्म सोंपलो आता न्यू प्रोजेक्ट आमचो जेन्ना स्टार्ट जातलो सो तितून म्हाका दिसता ऑलमोस्ट रायपनिंग चेंबर आमी 100 टन्सचो प्लॅन केल्लो आहा प्लस कोल्ड रूम प्लॅन केल्लो आसा 2 टॉयलेट्स आसा आनी एक बरो म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट यू कॅन से इन ह्या रिजन कोस्टल वेल्थ आमचो एक बरो पैकी एक APMC हांगासर जावपाचो आसा। प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार।